तुमकां विवर्सितले हांव थोडे थोडे कितल्या मापान आमकां देवस्तुतेंत भाग घेवंक आदार जातात ते देखून आयच्या दिसा मोठो विवर क्रिस प्रसादाच्या रिती वयर क्रिस प्रसादाच्या रितींत 3 गरजेचे विशय आसात. एक आमच्या बापा आनी ताका मेळयल्ले हेर ल्हान मागणे सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार आमी ताका इंग्लिशान एम्बोलिजम म्हणटा आनी तें आमच्या बापाक कुडशिल्लें मागणें तें ताचे उपरांत दुसरो भाग उंडो आनी उंडो मोडची विधी आनी ताच्या भोंवतणी हेर जायत्यो संगती आसात. निमाणें कुमगार घेवची रीत कुमगाराची रीत ती कुमगाराची रीत आज आमकां भोवशा सांगूंक वेळ मेळचो ना. तांतलो ताचो महत्व आनी ताची कितें ताचें देवशास्त्र आमी तुमकां कांय फाल्यां ह्या परवां विवर्सितले. पयलें उंडो मोडच्या विशयान उंडो मोडच्या विशयान हांगा आल्तारीर तुमी पळयतात आमच्या बापा जाल्लेंच आनी तें कुडसेंचे हेर सडीत मागणें मेळयल्लें मागणें जाल्लेंच याजाक सुरू करता. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हणून थंय तावन सुरू केल्लें आमी एकामेकाक शांती दिता पर्यान शांती दिवची विधी शांती दिवची रीत. आतां आमी मिसा वेळार शांती कित्याक दिता मिसा वेळार शांती कित्याक दिता थोड्यांचे चिंतप आसा शांती आमी कितें शर्माव जाल्लोसो दिवंक जाय जेजून म्हळा न्ही वच आनी तुज्या भावा लागीं राजी जा आनी उपरांत ये आनी तुजी काणीक भेटय देखून आमी त्या दाळा केल्या बरें आसलें न्ही म्हणून थोडे क्रिस्तांव करतात थोड्या पंगडांचे थोडे आमच्या कातोलिकां मदें हेर थोडे ग्रूप आसात ते करतात. पूण आमच्या मदें चिंतप कितें शांती एकवटाचो गुर्त शांती एकवटाचो गुर्त देखून जागतीक जावन आमी हात मेळयता शांती दिवच्याक हात मेळयता. तुमी जर तर वर्द पळयल्या वर्दीचो साक्रामेंत वर्द दिल्या उपरांत बिस्प त्या नव्या याजकाक वेंगून शांती दिता असो अर्थ कितें. आतां नवो याजक जाल्लो ताचो दुस्मान न्ही त्या नव्या याजकाक तूं म्हज्या मेळीचो म्हज्या वर्गाचो तूं एक याजक जालाय म्हज्या सांगाताचो म्हणून ताका शांती दिवची. देखून आमी एकामेकाक शांती दिवची राजी संदनाक न्ही आमी सक्कड एक क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे म्हूण दाखोवच्या. ताका लागून कितलें बरें न्ही आमच्या देगेन आसल्ल्यांक जर तर जावं पुरो हात जोडणगी आनी खंयच्याय न्हू म्हण्यार आमी तांकां भारतांत आमी चड करून हात जोडून तांकां अशें तकली बागावन शांती दिता आमचो एकवट पासारच्याक. ताचे उपरांत येता उंडो मोडची रीत. तुमी याजक आज बरें पळया याजक तो उंडो घेता आनी मोडटा चड करून थोड्या बोटी दिसाना इल्लेशें पाटी आसल्या दिसाना उंडो मोडटा. आतां उंडो मोडचें कित्याक क्रिस्तान आपणाकच मोडून दिलो म्हणून न्ही ताचो अर्थ सगळो आमकां सगळ्यांक वांटून दिवचो कुमगार त्याच उंड्यात हांव आयला म्हणून दाखोवच्याक. तें सोडून सांग पावल आमकां उगडास करून दिता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जातात. ताच्या उपरांत तुमी पळयलां जावं पुरो आज बरेंगन पळया तो मोडुल्ल्या उंड्याचो एक ल्हान कुडको काडून याजक त्या कालसींत घालता तो कित्याक थोड्यांनी चिंतचें आसा उंडो जेजूचें मांस कालसींत आसलें जेजूचें रगत तें इंगड न्ही ना त्यो दोनीय संगती सांगाताच आसात आमी ताका कोंकणीन मिसळोवनी म्हणटा कित्याक ते दोनीय संगती सांगाता जेजूचें मांस रगत एकच मिस्तेर परगडटा म्हूण दाखोवच्याक याजक तांतू घालता. आनी तांतू हेरी अर्थ आसा धाकल्याक कितें पाप साहेब आदी सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत पाप साहेबान संभ्रमल्या त्या कालसींतलो एक भाग वर्ण सकडा भोंवतणीच्या इगर्जेंत वाडटाले. आमी आनी रोमातासची इगर्ज कातोलीक रोमाची आमी गायताले हांव पयलें देखून आज ही तोच संकेत आमी ती मिसळोवणी करच्यान दाखयता. आमी हांगाची देव प्रजा ह्या ही दियेसीज ही फिरगज रोमाची आमच्या पाप साहेबाच्या सांगाता आसा म्हूण दाखोवच्या. ताचे उपरांत येता देवाचे शेळये थोड्या फावटी आमी उतरांनी कितें म्हणटा या गायता. देवाची शेळये जुवां बाप्तिस्तान सांगले ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती देखून तो दाखलो आमी हांगा दिवन क्रिस्तान आमचे पातक आपणाचेर घेतलां ताची बली भेटयल्या म्हणल्यार असो गुर्तू जावन देवाची शेळये म्हणटा.
पूण आतां गरजेचो एक विशय, ताच्या पयलें आमच्या बापा म्हणटा हांव आज एक तुमकां कितेंगी नवें सांगूंक वेता. इल्लेशें तुमकां इल्लेशें डिस्टर्ब जावंक पुरो. कितेंगी नवें सांग. आमच्या बापाचें मागणें म्हणटाना हें कित्याक आमी म्हणटा, दोन देवशास्त्राचे कितें तातूंत संकेत आसात. एक पयलें जावन आमच्या बापा मागणें, आमचे मिसाचो संभ्रम अति उंच, बऱ्यांतलें बरें मागणें, ताच्या की उंचलें मागणें ना आमच्या मिसाचो संभ्रम. पूण जेजून ताच्या शिसांक आमच्या बापाय शिकयलां न्ही, देखून पवित्र सभेन कितें केलें, हें मागणें मिसांत कुडसिलें. ताच्या सांगाता आमी जेवणा पयलें आमची एक रीत आसा, एक कुर्साचो गुर्त काडचो की आमच्या बापा म्हणचें की येसो आमी घेवंकेच्या देणयांचेर आमी मागता. आमकां क्रिस्तांवांक पोटाच्या बुकेक दोनपरां सांजेचें आनी परत जेवण आसा, पूण आमच्या आत्मीक बुकेक तें जेवण खंयचें, हें आलतारीचें. देखून तें जेवण घेवच्या पयलें येसो आमी घेवंकेच्या देण्यांचेर म्हणल्या बरी आमच्या बापा मागचें. आतां आमच्या बापा कशें मागय, अशें मागच्यांत थोडी अडखळ आसा. अशें मागच्यांत थोडी अडखळ आसा. कित्याक अशें मागचें दी म्हाका दी म्हणून. आतां कितें दिवंक आमचे सुरवेले क्रिस्तांव मागताले, जर तर तांणी मारेकार सांजुवांच्या पत्रांतलें मारेकार ह्या आमी आतां महापाताक जर तर देवनिंदा केल्या, प्रद्वार केला या कूण केल्या, तसल्यांक पवित्र स्नान घेवन ज्यांनी कोणें हें पातक केलां तांकां पवित्र सभेंतून भायर घालताले. पूण तांणी पवित्र स्नान घेतलां, देवाची भुरगीं तीं. देखून आतां तांणी अशें मागा जाय, म्हाका बोक्साणें दिया म्हणून. पूण जीं कोण इगर्जेन जमो जाल्यांत, जीं कोण येवकारिस्ताक जमो जाल्यांत, तीं हक्कान हांगा आसा देवाची भुरगीं जावन. देखून देवाची भुरगीं स्वतंत्र भुरगीं सुरवेल्या पयल्या शतमानांतच आमकां हो गुर्तू पळोवंक मेळटा. आमी आमचे हात उबारतल्या, आमी आमचे हात उबारतल्या. पूण आमच्या बापा मागणें म्हळ्यार आमच्या मोतींत आसा मागचें ना. आमी मागचें आमच्या बापा म्हजो बाप, हांव ताका वळखता म्हणून आमचे हक्क दाखोवचे. मागचें न्ही फकत, आमचे हक्क दाखोवचे, भुरग्यांचे हक्क. आमी देवाची अधिकृत भुरगीं पवित्र स्नानांत. देखून आमी आमचे हात उबारचे. देखून आमच्या बापा जाय तर अशें मागा. पूण अशें मागतना हांव एक तक्षणां कितें समजूनचें, तुमच्या कडेन कोणा लागीं व्हड महापाताक आसा व्हड न्ही, तुमचें अंतस्करण म्हाका दुखोवंक नाका. पूण अशें मागतना ताचो अर्थ थोडो उलटो जाता. आमी आमचे हात विस्तारून अशें मागूंक प्रयत्न करचो. देखून तुमी शिका, तुमच्या भुरग्यांक शिकोवंक प्रयत्न करा. जेजू तुझ्या पोवे जेवणाक सर्व मेळ्या, सर्गेचे काण तुजे ताव सेवकामी जमल्या. ओंडो वायंड पांतर करून दी म्हूण परता, सोम्या तुझ्या मासारतान घटाय आशेता. माया मोगानी एकवटा, तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता. एका काळजान आनी एका मनान तुजे थंय सोम्या जियोंक लालयता. माया मोगान आनी एकवटान तुझ्या
दिता एका काळजान आनी एका मनान तुजे थंय सौम्या जियेवंक लायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोवे आसो म्हज्या भावन आणि भयणीनो कन्नडांत एक सांगणी आसा नीरू हरिदरे शुद्ध संपत्तू हंचिदरे चंद जशें उदाक रावल्यार मेळ्यान जाता तशें आमची दिरवी आमी पुंजायल्यार आमची मोत कुसता कित्याक जंय आमी दिरवी पुंजायता थंयच आमचें काळीज ताचेर दवरता इफ यू हॅव मच गिव युअर वेल्थ इफ यू हॅव लेस गिव युअर हार्ट देखून आज दानी पासून मागचो हो दीस आमच्या जिवितांत जायत्यांनी आमकां दिला वस्तू रुपार दिवना जावं पुरो पण जायत्यांनी तांचें काळीज आमकां उक्तें केलां देखून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना तूं ग्रेस्त तर तुजी संपत्ती दी जर तर तूं दुबळो म्हूण तुका बगता तर तुजें काळीज थोड्यांक वांटून दी ह्या भगनांनी भावन आनी भयणीनो अ ग्रेटफूल हार्ट इज ऑलवेज समथींग टू गिव देखून देवाक जायतो थोडे बडे आमी वेळ दिवना आमचें काळीज आमचें मन ताका दिवना समया लागचें बक्षाने मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्प दितात देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट आदरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदां संकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांव पावलोन कोरिंदरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाब इतलें मोतींत वरां
जो कोण तोडेन्स वोमता तो तोडेन्स लुमता, जो कोण दराळ वोमता तो दराळ लोवता. हर एकलो आपल्या काळजार निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं. रडून म्हणल्यार बरी न्हय, सुरसुरे करनी न्हय. कित्याक हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंक तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. ओमतेल्यांक बी कवप्याक उंडो मेळासो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळो सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचें उदार मोन आनीकी विस्तार करचे खातीर हर एका वाटेन तुमकां तो ग्रेस करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटच देवाक ती अर्गां पावतली. हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमच्या बवार्थाची तुमी रुजवात दितात, म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मानतात तशें पाळटात म्हूण, आनी तुमचे लागीं कितें आसा तें तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हूण समजोन तो लोक अर्गां दितलो. देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी ओतल्यान देखून तुमचे थंय मायपासाच्या उमाळ्यान बरोवन तुमचे खातीर तो लोक मागतलो. वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं अर्गां. देवाचें उतार हें, देवाचे व्हड उपकार. देवा तै मात्र मोजो आत्मो विशेव घेता. देवा तै मात्र मोजो आत्मो विशेव घेता. फकत देवा तै म्हजो आत्मो विशेव घेता. म्हजी राखण ताचे तावनूच येता. तोच म्हजें खडप म्हजो आसरो. तोच म्हजें कोटें हांव केदींच हालसो ना. देवा तै मात्र म्हजो आत्मो विशेव घेता. सर्वेस्पराच्या गोपांत विशेव घे आत्म्या मोच्या. तो एकलोच म्हजो भरवोसो. तोच म्हजें खडप म्हजो आसरो. तोच म्हजें कोटें हांव केदींच हालसो ना. देवा तै मात्र म्हजो आत्मो विशेव घेता. देवाचेर आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजो आदार. तोच म्हजें बळादी खडप. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सोदा. सर्वय काळांनी ताचेर पातीनी ठेवा.
तुमची बोगणां ताका उघडा. देवा ते मात म्हजो आत्मो विशेव घेता. देवा ते मात म्हजो आत्मो विशेव घेता. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उदारतां ताणें दुर्बळ्यांत वाटले. ताचे दांत सस्नाक बाळटा. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें हाचो लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया ते कावळे, ते ओंपिनात, ते लुविनात, तांकां तुपी वा कोटेरां नात, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी चडोवंक सकत. तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशांत तुमी कित्याक खंत करची. ती काट फुलां कशीं वाडटात पळया. ती गोळानात वा सूत वळिनात, तरी पूण साल्मावराय पर्यान सगळ्या आपल्या वैभवांत तांतल्या एक फुलाबरी नेसल्लो ना. आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतात ते शेतांतले तण सयत देव हे परी नेसयता जाल्यार आनीकी कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो नेसोवचो ना. हे उण्या भावार्थ्यांच्यानू देखून कितें खावचें कितें पियेवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. अनभावार्थी ह्यो सर संगती सोदतात, पूण ह्या सर वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हूण तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य, हाचे सवें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका, तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्त बदीक विकून मेळयलो दुडो दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजनात तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सरना तसले दिर्वे पुंजया. थंय चोर सरशी येना, साणस कांतोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिर्वे आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता.
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, सेमिनरीचें 7 वर्साचें आमचें शिकप आनी 7व्या वर्सा आमकां दियोकोनाची वडद मेळच्या पयलें आमकां कोणें शिकोवंक कुमोग केली तांचो एड्रेस आमकां दितात. म्हाका माल्टाचे लिओनार्डा बासार म्हणचे एड्रेस मेळ्ळो आनी तिणें बरयल्लें कागद हांवें वाचलें. पुता तूं याजाक जाताय म्हणून म्हाका व्हरतो संतोश. तूं बरो याजाक जाय. म्हाका 5 जाणां भुरगीं, म्हज्या 2 भुरग्यांक कान आयकनात आनी तोंड येना आनी 1 जण चेरके भुरगे आसात. ल्हान ल्हान टॅक्सी ड्रायव्ह करून ते जिवान काडटात. हांव सुतवळचें काम करता. म्हज्या भुरग्यांक थोडे फावटी कॅस काडचे उरोवन त्याग करून हांवें तुका सेमिनरीच्या शिकपाक पयशे धाडल्यात. देखून तूं बरो याजाक जा. तें लेटर म्हाका अजून आसा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, ती खंय आसा की हांव खंय आसा कळीत ना. म्हज्या बॅचांतल्या 7 जाणांक माल्टातावन लेटर आयली. कोणूच ती ग्रेस्त नात, दुबळी. वर्त त्याग करून म्हज्या कुटुंबांत ती एक हांवें याजाक जाय आसय. म्हजे खातीर एक याजाक जाय जी म्हणली आशा माल्टाच्या हर एक कुटुंबांत आसा. देखून यू कॅन गिव विदाउट लविंग बट यू कॅनॉट गिव विदाउट. पळया, यू कॅन गिव विदाउट लविंग बट यू कांट लव विदाउट गिविंग. वर्त्या मोगान तांणी आमकां दिलें आनी आमी याजाक जाल्या. आज आमचे दानी पाचवत आमी मागचो दीस. मगाशेनो आमच्या इगर्जेच्या बोवारी इस्कॉलां आसात, आमच्या वाठारांत आस्पत्रे आसात, समाज सेवा करचे आसात. आमच्या मालगड्यांनी कितलो त्याग केलो पळया. तांणी दिलें, जागो दिलो, वावर दिलो, पयशे दिले. आनी प्रस्तुत समाजांत इतर वर्गाचे लोक आसात. आमी बांदले बरी तांणी इस्कॉलां बांदल्यांत. आमी शिकप दिल्ले बरी ती इस्कॉलांत आतां शिकप दितात. आमी आस्पत्रे बांदले बरी तांणी आस्पत्रे बांदल्यात. बट हर एक तांणी करयेत, पूण आमी मोग केल्ले बरी, आमी भोगसिल्ले बरी, आमी दिल्ले बरी खंयच्याच समाजेक दिवंक जायना. देखून गिव अँड फॉरगिव. Give and forgive, these are the 2 pillars of Christian community. पळया, आमचे संत भक्त एकच संताचे तुमकां दाखलो दिता. तो फ्रांसीस असिसी आनी ताचे सांगाती भीक मागताले जेवणा खातीर. ते भीक मागून हाडिल्ल्यांतले मुक्काल वांटो परत दान दितालो. मोगाशेनो त्या भीक मागिल्ल्यान ती ताका स्वार्थ नातलो. अशें आमी नियाळ्ळ्यार आमकां जायतीं विधान आसात, भावार्थाची, मोगाची, बरवशाची. आमचें एक दिवचें विधानय आसा. देखून आज जायत्या रुपान मनीस दिता. खंयच्या रुपान हांव दिता. पयलें दिजे म्हणल्यार दिवचें. क्रिसमसाच्या वेळार एक मॅडम धनीन ती ग्रेस्त आसली, व्हडल्या कापडाच्या शॉपाक येता आनी मोलादीक कापड घेता. निमाणे एक उण्यांतले उले मोलाचें कापड दी म्हूण तिणें विचारलें. एक 150 रुपयाचें कापड. उण्या म्हळ्यार तितलेंच आसचें थंय. आनी त्या शॉपाचो मालक म्हणलो, मॅडम तुका हें सोबीत दिसना, हें बरें ना तुका. ना म्हाका न्ही, हें म्हज्या घरच्या कामाच्या चेडवाक. क्रिसमसाक हांवें गिफ्ट दिजें म्हणल्या कारणा खातीर ती दिता. हिका
25,000 कापड क्रिसमसाचे एक दीस मात्र नेसो मागीर भितर दवरूं. कामाच्या चेडवाक तेंच कापड वर्सभर तिणें नेसजय. एका साप्त्यान ताचो रंग वचून ते बानशिरा भाशेन जाता. आनी सगळें वर्स कामाच्या चेडवाच्या आंगार ती मुस्ताकी ती पळयता. सांगा म्हाका, आपणे दिले म्हणली भगप ती संतोष काय तिका आसा? The happiest people are not those who are getting more, but those who are giving more. एक याजक म्हजे लागीं म्हणटालो, ताच्या आवयक फेस्त संदर्भी बाबान एक कापड हाडलें. ती 7 जाणां भुरगीं आसलीं घरा एकली स्त्री, ती दुबळी कामाची येताली. फेस्ता दीस ही भुरगीं आनी तो बापूय हिंका पळयता. तिणें कापड कितें केलां म्हळ्यार 2 कुडके केला. एकच रंगाचे एकच कापडाचे कुडके कामाच्या चेडवांनी आनी हिणें न्हेसलां. मोगाचेनो तिका दिला म्हणले संतृप्ती, कितली संतृप्ती पळय, संतोष पळया. देखून आजकाल हर एकलो आपल्या काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रोडोन म्हणले बरी न्ही, सुरसुरे करनी न्ही म्हणटा सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रान चॅप्टर 9:7. देखून तुवें दिल्ल्यांत तुका दिला म्हणली संतोष आसा गी, वा तुवें दिल्लें घेतिल्ल्याक हो हांवें घेतला म्हणली संतृप्ती आसा गी. जर तर तुका संतृप्ती ना तर जेजून म्हणलें आसा, जंय मोडें आसा थंय गीद पडटलें. तुवें जबारपोटी दिवन सुरसुरलाय. हो हांवें तें दिनूच आसलें. बेजाराय मोतींत आसता. दिला म्हणली संतृप्ती आसना. देखून हांगासर हांवें हें दिनूच आसलें म्हणले बेजाराय हांगा कुसता आनी हांगा गीद पडटात. देखून दिल्ल्या मागीर आमकां संतृप्ती आसजे, संतोष आसजे. दुसरें, गुलाम करच्याक दिवचें. एका फिरगजीच्या संघटनान त्या फिरगजीच्या दुबळ्या कुटमंटल्या भुरग्याचे 5,000 पीस बांदले. ते जुनान बांदले आनी क्रिसमसाच्या टायमार पियुसीचे ते भुरगें मोलाची मुस्तायकी न्ही पूण सादी मुस्तायकी सोबीत आसली आनी शूज घाल मिसाक आयलें. ह्या संघटनाचे ताका पळयतात. आमचे तानू दान घेवंक जाता पूण आताळे शूज घालून आयला. हांवें म्हज्या कानांनी सांगलें आयकलां. एकलो लॉयर जाल्लो, ताका पळोवन ते शेजारची व्हडली माय म्हणटा, ल्हान आसतना आमच्या घरांत तो पडो नासलो, घालूंक चड्डी नासली. आतां तो लॉयर जाला. भावन आनी भयणीनो, तुवें दिल्ल्या मागीर हें चिंता पासत जाय की म्हज्या मतींत हांवें दिल्लो म्हजे तावन घेतलो म्हज्या अंतस्ताक पाव जाय. तुवें दिल्लो गुलामंत जावन रावचे म्हूण ना. ताणें बरें जावचें नाका गी. तुजे तावन घेतलो बरो मुस्तायकी न्हेसून शूज घालून येता तर तुवें संतोच पावजे. म्हजे तावन घेतलो आनी सकल वचोना, तो वयर आयला. देखून so always give without remembering and always receive without forgetting. मोगशनो देवान आमकां दिल्लें आमकां गुलाम करच्याक न्ही. A generous giver may forget, but a grateful receiver will never forget. देव दिता दिता आनी विसरता. जर तर देवान दिल्लें लेख बरोवन दवरलें तर एक दीस म्हणटा आसलो हाका दिल्लें चड जालें आनी पुरो रावया म्हूण. ना, देव बिलकुल तशें म्हणना. देव दिता आमकां गुलाम करच्याक न्ही, आमकां स्वतंत्र करच्याक. आनी तिसरें आसा, सांगून भोवंक दिवचें. एकलो इश्ट आसलो, ताच्या इश्टाक म्हणटा आमी एका पार्टीक या. तो ताचो इश्ट दुबळो. ताका म्हजे लागीं शर्ट ना बाबा, हांव येना म्हणलो. ना, म्हजें शर्ट घाल न्ही, ये. दोगी गेले. तो नवतो, ताचो इश्ट नवतो त्या पार्टीक. सकळ्यांनी जालें ओकोन ओकोन हो म्हजो इश्ट सिरियल. ताचे कडेन शर्ट नासलें
आनी म्हजे शर्ट घालून आयला म्हणालो. दुसरे परते पडी म्हणालो, या आमी पार्टेक या ना, तूं म्हाका थंय वचून तुजें शर्ट दिताय, मागीर सकाळचे म्हाका इन्सल्ट करताय. ना सायबा आतां घाल म्हजें, हांव सांगना तशें, तूं ये म्हणालो. दुसरे गेले, दुसरे परत विचारले, ओ कोण? ओ म्हजो फ्रेंड सिरिल, ताजे कोणाचे शर्ट घाला म्हणून आज ताचे कडेन ती सर हांव सांगना म्हणालो. मोगाचे न्हू, थोड्या कडचे आमी घेता, घेतले मागीर म्हाका भोगता की आनी मुखार कोणा कडचे म्हणे हांव मागता पूण हाचे लागीं मागना. आनी आमी म्हणटा कोणा कडेन म्हणे इसार सायबा, ताचे कडेन मात्र इसार नाका. देखून जेजून म्हणलें, तुजो उजवो हात कितें दिता तें दाव्या हाताक कळना जावं दी. earthly currency has expiry date. ह्या संवसारांत जें कितें आमी पुंजायता पळया ताका एक्सपायरी डेट आसा. पूण जेजून म्हणलें गुपीत दिया आनी सर्गीं पुंजाया, ताका एक्सपायरी डेट ना. थंय सोर खण्णां घालनात, वा ताका कलम मांडिना, वाळय खायना. आनी चवथें आसा दुखता पर्यंत दिवचें. दिस इज द रियल गिविंग. दुखता पर्यंत दिवचें. मोगाचे न्हू, एक सांत रानांत जियेतालो. एक सोर आयलो, ताका सुरी दाखोवन म्हणालो, ताचे कडेन एकच वस्त आसली, ती जावन आसा एक बेळ्ळीची तट्टे. तुजी बेळ्ळीचे तट्टे वा तुजो जीव. संतोशान त्या सांतान कितें केलें म्हळ्यार ती बेळ्ळीचें कितें तोपलें आसलें दिलें ताका. तांतू तो भीक मागतालो, खान जेवन खानगून येतालो. संतोशान आसून आसून दिली. सोर खानगून धांवलो, अर्द्या वाटेक पावतना अंतस्करणान कांतोंक लागलें. अरे संतोशान आसून आसून ताचे कडेन आसली एक ती बशी म्हाका दिली न्ही ताणें. फाटीं धांवन आयलो. त्या सांताक ती वाटली फाटी दिली. धनिया धर तुजी वाटली तुका, तुवें संतोशान खुशी खुशयेन दिलें पळय तें म्हाका दी म्हणालो. ही वाटली म्हाका नाका. मोगाचे न्हू, in pain Mary gave Jesus to this earth. In pain Jesus gave Mary to us. गर्दनाच्या खावनेर दुकान म्हणले बरी मरयेन आमकां जेजूक दिलें. खुर्सार वळवळ्यांनी जेजून मरयेक आमकां दिलें. पाद्र्या बाज उंडो मोडच्या विशीं सांगतालो. जर तर तुवें दितना तुकाच तुवें मोडी जाय तर then that is a real giving. देखून if God is breaking you, imagine and think that He is going to bless you. And every breaking there is a blessing. In every breaking there is a blessing. जर तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी ग्रेस्त जायचे म्हणना दिवंक. सगळ्यांक पयशाची गरज ना, सगळ्यांक आस्तीची गरज ना. एक कॅन्सर पिडेस्त आसा, ताच्या बगलेन तुका कितले वेळ रावंक जाता सांग? 5 निमिषां, 10 निमिषां. तर ताचे सांगात अर्ध घंटो तूं रावताय तर ताच्या की वर्तें गिफ्ट कितें आसा भावन आनी भयणीनो? देखून आज आमकां जायत्यांनी दिलां, जायत्यान आमी घेतलां. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಂಗೆ म्हणटात. देखून जें कितें हांवें दिलां त्या मरिफात हांव जियेतां. थ्रू वॉट यू गीव यू कंटिन्यू टू लिव. थ्रू वॉट यू गीव यू कंटिन्यू टू लिव. देखून आयचे दिसा मुन्नेचें पुस्तक चॅप्टर 3 वर्स 28 म्हणटा, तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार तुज्या पेल्याक म्हणनाका, वस आनी परतून ये, फाल्यां हांव तुका दितलो म्हूण.
आज ना फाल्यां हे म्हणू नाका, तुजे आसा जाल्यार दिवन चड, आसलेंतल्यान दी. देखून आयच्या दिसा खंयच्या रुपान हांव दितां, जायते पडे आमी दिता, हांव दिजे म्हणल्याक दिता हांव गी, वा गुलाम करून घेवच्याक दिता हांव गी, वा सांगून भोंवच्याक दिता हांव गी, वा दुखता पर्यंत दिता हांव. देखून ह्या भगनांनी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. संतोषाची गितां गावून, दिन वासनेची काळजां घेवून, आयल्या बाबा तुजे समोर काडी काडून ह्या दारां. संतोषाची गितां गावून, दिन वासनेची काळजां घेवून, आयल्या बाबा तुजे समोर काडी काडून ह्या दारां. घे बाबा, घे ही काडी, कष्टावाची उदार मोनाची उड्या वायदाची जिणे देण्याची जेजू बाळका सोय भेटून दिवची. म्हज्या बाबा भयणीनो, आज हांवें आनी तुमी भेटोवचें हें बलिदान देवाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर त्या नांवान आमी भेटयतां तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन बसूया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोषान भरताय. जो काळा आदितावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैबान तुजो सारको महिमेवन कोणाकच दिश्टीक पडनातलो. आतां आमचे सारको जाल्लो, आमचे मदें तो दिश्टीक पडलो. पडलेली रचना आपणा सोवें उबारून नव्यान तिका संपूर्णयेन एकठांवंक, सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राजान पावूंक. सर्गार तावन जेजू आयला देवून, देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आनंदान कास्ताळ्यान तुजें किर्तन गायता. Poet, 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 deliveran sus serves por tu. Cerca
तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हजे रक्तची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या आवडा करात भावार्थ सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे वडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमचे गोळी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवन मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाची माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्म दिता आनी सहकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या माय बाबांनी आमच्या भाव भयणींनी आमच्या शिक्षकांनी आमकां दिलें आमी घेतलां देखून आमी दिवंक जाय दिवची सकत देव आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकरिल्या बक्षितां, तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परार सर वायटंतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळ्यांत आज आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನಾವೀಗ ವಿತರಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Jesu tu येताय मूं, दुर्बोळ्या बिडारा रास तू करताय मूं. तू येवेगी उड्या रुपारी आसा तुका राखो. Jesu tu ये काळजांत म्हज्या सेवच्याक तुका नादोशी Chilien sada
जिणेन सदा जाय तूं म्हाका मोठे गुणगुणता संतोषाची गाणा सदा काढसिता तुका आराधना तूं येवगीये गोपा तुझ्या गे रावता तुझ्या ध्यानात जेजू तूं ये काळजात म्हज्या अत्रेका सेवच्याक तुका दादोशीक जेवणान तुझ्या जिणेन सदा जाय तूं म्हाका जेजू तूं ये काळजात म्हज्या अत्रेका सेवच्याक तुका दादोशीक जेवणान तुझ्या जिणेन सदा जाय तूं म्हाका एक घडीभर आमचे दोळे दंपिया. एका भुरग्यान 5 उंडे 2 मसल्यो त्याग केल्यो आनी जेजून आशिर्वाद दिले. 12 जाणां शिसांच्या हातीन ते दिले. एकल्या शिसांनी स्वार्थ चिंतवना, वांटल्यार आमकां उरतागी म्हणलें चिंतप तांकां येवना. ते वांटीत गेले. एक दाली तांणी भितर दवरयत आसली. ते वांटीत गेले. देखून 12 दाली एकल्याक एक दाली उरली. जेजून दिताना काना शहरांत उस्पोन दिलें. देखून जेजू हांवें जायते फावटी उश्टें दिलां. म्हाका उस्पोन दिवंक शिकय. जायते फावटी हांवें उरिल्लें दिलां. म्हाका उरोवन दिवंक शिकय. जायते फावटी हांवें पुरपुरोवन दिलां. म्हाका पुसून दिवंक शिकय. तुवें दिल्ले बरी दुखता पर्यंत दिवंक म्हाका शिकय. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी बोडी जे म्हूण तुवें येवजिलें, ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत वो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता.
जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थीत हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी दयेकन बसात. आज नव्यानाचो 7वो दीस आमनियालचो विशय जावन आसा. खंय तुजें दिव्य आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा सर्व दानी खातीर मागचो दीस. आज आयचो दीस भोव वर्तो दीस आमच्या पुणशेताच्या इगर्जेक. आज ही इगर्ज उक्तावण करून 27 इयर्स 27 वर्सां संपतात. आनी गेल्या त्या 27 वर्सांत जायती आमी हांगासर आयल्या. तुमी आमच्या सांगाता कडसून मागणें केलां. आमकां तुमच्या सांगाता मीस पेटोवंक तुमी एक अवकाश दिला. तुमच्या सांगाता आमी रेतीर केल्या. कश्ट आसतना, दूख आसतना, संतोश आसतना ह्याच देव मंदिराक येवन त्या बाळोक जेजूच्या मुखार आमी रडल्या. साबार आमी मागल्लें आमकां बाळोक जेजून दिलां. ही वर्ती ददोसकाय तुमच्या मागण्या निमती, तुमच्या हाजरपणा निमती आनी तुमच्या सहकारा निमती ही इगर्ज पवित्र जाल्या आनी ती पवित्र जातली तुमच्या मागण्यांनी हाजीरपणा निमती. आमी सर्व कार्मेलीत याचाक ह्या वेळार तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सर्व वर्सांनी तुमी आमकां सांगात दिला. आमच्या सांगाता तुमी चल्ल्यात. जायत्या रितीन आमच्या जिविताचो एक वांटो तुमी जाल्यात. आनी आज पर्यंत ह्याच देव मंदिरांत हांव ह्याच देव मंदिराच्या सकल आमी सर्व परत ह्या युकरिस्ताच्या बलिदानांत एक जाल्या. हो वर्तो अवकाश तुमी आमकां दिला. तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची इगर्ज उक्तावण जावन 27 वर्सां आमी संपयत आसतना हर एकल्याक आमकां आमची क्रिस्ती चिणयेची जिणी आमी सरल्या. हांव इगर्ज उक्तावण जाताना एक PUCचो भुरगो जावन हांगासर आयिल्लो. फर्स्ट इयर PUC हांव करतलो. आज एक ह्या जाग जावन तुमच्या मुखार उबें रावलां. खंडीत जावन 27 वर्सां आदी इगर्जेचें उक्तावण जाता आसतना जायती तुमी हांगा आसतना हांगा आयल्या जावंक पुरो. एक नदर आमी फाटीं मारया. ह्या सर्व वर्सांनी बाळोक जेजून आमकां हात सांडूंक ना. बगार आमकां बेसावांनी भरला. त्या बाळोक जेजूक साव अर्गां आनी होगळाप. सांगातच आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात. मनादेक बाप सिरील लोबो उडपी दियसिजेंत ते वावर दिवन आसात. प्रस्तुत उडपी दियसिजेच्या बिब्लिकल कमिशनाचे ते इन्चार्ज जावन आसात. हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां. भोव अर्थाबरीत आमकां शिकवण दिल्या कशें आमी दान धर्म करी जाय. आम्हा सर्वांक बेसांव दिवच्या बाप सिरील लोबो तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या सर्व मिसावांत तुमच्या ह्या जाकी वावरांत जेजू बाळक तुमकां सांबाळून दी. तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी आनी सर्व जैत आनी बरी भलायकी तुमकां दिवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. फादर सिरील. आयची ह्या मिसाक भोव मधुर रितीन कॉयर आमकां दिलां आनी ह्या मिसांत भोव वर्त्या रितीन पात्र घेवंक आमकां कुमो केल्या. आमच्या फिरगजीचें कॉयर इन्फंट मेरी चर्च बाजोडी कॉयराच्या सर्व संद्यांक आनी कॉयर मेस्त्रीक देव बरें करूं आनी बाळक जेजूचे आशिर्वाद आमी मागता. देव बरें करूं. सर कॉयराच्या संद्यांक फाल्यांचो दीस ब्रेस्तार सर्व पिडेस्तां खातीर मागचो दीस. जर तुमच्या घरा पिडेस्त आसात, प्रायवंतां आसात, इल्लें तांकां चलोवंक जाता आनी इल्लो वेळ बसूंक जाता वा मिसाक येवंक इल्लें कश्ट जाल्यार येत म्हणून बगता तर तुमी आपोवन हाडात. पिडेस्तांक तांणी खंय आसा थंयसर वचून आमचे यासाक कुमसारीक बसतले. कित्याक सकाळां की कुमसारी कडेन येवंक साद्य जावचें ना तर खंय पिडेस्त आसा थंयसर आमचे यासाक येतले आनी कुमसाराची सेवा तुमकां दितले. आनी हर एका मिसा वेळार फाल्यां आमी पिडेस्तां खातीर मागतले. प्रत्येक जावन सकाळचे 10:30 वरांचे मीस सौर पिडेस्तां खातीर आमी मागचें जावन आसा. त्या देखून फाल्यांचो दीस सौर पिडेस्तां खातीर अस्वस्थ आसलेल्यांक प्रायवंतां खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. मिसाचें बलिदान जाल्ले उपरांत पाटिवेच्या पयलीं तुमी बसून आसली सिट्यो दयेकन रुखाच्या पोंदाक दवरात. आमचें काम इल्लेशें सुलाभ जातलें.
तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां सर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावून समजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून कण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रासो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, कितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एक घडी बरो सगळ्या दाणी खातीर मागया. पयलें जावन ह्या इगर्जे खातीर दान दिल्ल्या सर्वां खातीर. थोडीं जाणां अंतरून गेल्यान जावं पुरो, थोडीं जाणां प्राय आसता. भुरगीं आतां वाडोवन तांचो फुडार सोदतात, तांच्या सर्वां खातीर. ताच्या सांगता आमच्या आमच्या जिणयेंत आमी आज ह्या अंतर आसां तर आमच्या जिणयेंत जायतें बरेंपण जालां तर जायत्यांनी आमकां तांच्या उदारपणांत दिल्लें आसा. जर तर हीं सोडून गेल्यान तांच्या आत्म्या खातीर मागया. जर तर तीं प्रायस्थ आसात तांची पिडा शिडा वोवंक तांकां बोळ दिवंक मागया. जर तर तीं तरणाटीं आसात देव तांची वाट सारक्या वाटेर सताचे वाटेन चलोवंक आदार दिवं म्हूण मागया. सांगता मागया. ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखल्लोला आसता. तुका पातयेनेन उलो मारतेल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा ओप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदेंची येलो. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा ओप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदेंची येलो. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा ओप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदेंची येलो. आमची तकली बगावची. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसात आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखासर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरोल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोखानी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता. आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. दाणीन तावन बऱ्या मनाच्या मनशां आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर, कित्याक देवानच ही खुशी तांच्या मनांत घाल्ली, तांचे खातीर देवाक अर्गां दिवया.
ताचे सांगता आमकांय दाणी जावंक देवान फावो केला. जेजूचे हात केळयलेले असल्यार आमी आज ताचे हात जावन आसाव. देखून आमकांच ताचे शीस जावंक भाग दिल्ल्या खातीर ताका हरगां दिवया. मागया ए बहु उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनतली दैवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजू नमन तुका, अर्घा दिवून गायता वता. बाळूक जेजू मोगलाक तुका, आतां आनी सदां सर्वदा. बाळूक जेजू नमन तुका, अर्घा दिवून गायता. बाळूक जेजू मोगलाक तुका, आतां आनी सदां सर्वदा. गायेर वाडटा कुरपेन भरलोय, आजा पांचो तूं राय जालोय. हर एक गरजाक आमच्या पावलोय, सुखान दुखान संगी रावलोय. बाळूक जेजू नमन तुका, अर्घा दिवून गायता वता. बाळूक जेजू मोगलाक तुका, आतां आनी सदां सर्वदा. Sowe Angkwar Mori Ashirwati Amka. Bagaimana suci kurwen dalam kami sedang amsa dusmanante Bapaci Putaci dan Pavitra Atmaci Nabi. Amin.